नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्री स्वामीनारायण मंदिराच्या 200व्या वर्सुकी दिसा निमतान आभासी माध्यमांतल्यान भाविकांक केले संबोधीत. कांय लोक समाजान भाशा आनी जातीच्या विशयाचेर लोकां मदीं घालूंक सोदता फूट. प्रधानमंत्री उलयले. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी आयज स्विकारलो पदभार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां दिलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत. 55वो भारतीय इफ्फी ह्या वर्सा जातले 50 वर्ल्ड प्रीमियर शो, 40 आशियाई प्रीमियर शो आनी 3 आंतरराष्ट्रीय प्रीमियर शो. लायफ टायम अचीवमेंट पुरस्कार भेटयतले ऑस्ट्रेलियन निर्माते फिलिप नॉयस हांकां. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्याचो प्रचार आयज सोंपलो. 43 सुवातां खातीर 13 नोव्हेंबराक जातले मतदान. बायलांच्या आशियाई हॉकी वस्तादपण सर्त 2024 आयज सावन बिहारांतल्या नालंदा हांगच्या राजगिरांत जाता सुरवात. ही सर्त चलतली 10 दीस. आतां खबरो विस्तारान. आयज गुजरातान वडताल हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्री स्वामीनारायण मंदिराच्या 200व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन आभासी माध्यमांतल्यान संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की विकसीत भारता खातीर तरणाट्यांक सशक्त करूंक जाय. श्री स्वामीनारायण आमकां स्वाभिमानान जगपाक शिकयला. स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया. इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है. उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है. मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपान मुखार सांगले की आयज कांय लोक समाजान भाशावादाचेर, जातीवादाचेर फूट घालून देशाचे विभाजन करूंक पळयता. हे कशें जावंक दिवपाचें ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है. आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है. या कार्यावळीन सरकारान 200 रुपयाचे चांदीचे नाणे आणि टपाल तिकीट जारी केल्याबद्दल तांणी खोस उक्तायली. भारत सरकार ने इस मौके पर 200 रुपये का चांदी का एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है. ये प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृतियों को जीवंत करते रहेंगे. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी आयज पदभार स्विकारलो. राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या कार्यावळीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संजीव खन्ना हांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो.
ह्या कार्यावळीक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हेर केंद्रीय मंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित आशिल्ले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी 1983 वर्सा वकिलीची सुरवात केली. तांणी जानेवारी 2019 सावन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पळयले. 2005 वर्सा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून तांची नियुक्ती जाल्ली. वेचणूक बॉन्ड येवजण रद्द करप, कलम 370 रद्द करप हाचे सारखे खूबशे इतिहासीक निर्णयांत तांचो सहभाग आशिल्लो. झारखंड विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यान 13 नोव्हेंबराक 43 सुवातां खातीर मतदान जातलें. आयज सांजे वेळार प्रचार सोंपलो. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी आणि इंडी आघाडी हांणी आपलो प्रचार जोरान चलयला. वायनाड लोकसभा पोटवेंचणुके खातीर आयज प्रचार सोंपलो. युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटा वतीन काँग्रेस उमेदवार प्रियांका गांधी वेंचणूक लढयतात, तर भाजपा वतीन नव्या हरिदास आणि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटाचे उमेदवार सत्यन मुखेली हांचे मदीं तिरंगी लढत जातली. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी वायनाडांत मतदारसंघात संबोधीत केले. You have won a huge place in my heart. It has gone beyond politics. So anytime I can help anybody in Wayanad, the people of Wayanad, your issues, your tourism, your tea, your coffee, if I can show the beauty of Wayanad to the people of the rest of the country, to the people of the rest of the world, I will happily do it. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर दिल्लीन पत्रकार परिशद जाली. 55वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जावपाचो आसा. ह्या वर्सा 50 वर्ल्ड प्रीमियर शो, 40 आशियाई प्रीमियर शो आणि 3 आंतरराष्ट्रीय प्रीमियर शो जातले. ह्या महोत्सवान 100 नवोदय चित्रपट निर्मात्यांक माची दिवपाचो हेत आसा. तशेंच ह्या वर्साचे खाशेलपण म्हळ्यार बेस्ट डेब्यू भारतीय दिग्दर्शक अवॉर्ड ह्या वेळार जाहीर करतले. फ्युचर इज नाव ह्या महोत्सवाची थीम आसतली. तशेंच सत्यजीत रे लायफ टायम अचीवमेंट पुरस्कार नामनेचे ऑस्ट्रेलियाचे निर्माते फिलिप नॉयस हांकां दितले अशी माहिती आनी प्रसारण खात्याचे सचिव संजय जाजू हांणी सांगले. We are the world's top consumer of content, and we aspire to be the net exporter of content from our country. And we all know that the content that we make in our country entertains us, educates us, and the content that we make in our country is made at 1/1,000,000th of the cost at which the content is made outside. This festival being called as the sub-themes as future is now. The emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country. The creative minds of tomorrow has been scaled up, and this time it's going to have 100 budding filmmakers showcasing their skills. Global participation is always an important key to the success of any festival, and this year has been extraordinary. We had more than 1,676 submissions coming in from 101 countries, and which actually had an array of almost 180 international films and 81 countries now being selected for this festival, again the highest ever. Australia has been chosen as and they have also agreed to be the country of focus. भारतीय चित्रपट देशाच्या अर्थव्यवस्थेन व्हड भूमिका वठयता. संवसारांतल्या सगळ्यात व्हड फिल्म महोत्सवांतलो इफ्फी हो एक व्हड महोत्सव आसा अशें माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन हांणी सांगलें. Largest festival in the international level. Our IFFI, you can compare with Cannes or some other festival. More than Cannes festival, you are getting here on Atmanirbhar Bharat. So we are our Prime Minister's vision. What facilities you need the international level, the same facilities we are giving in the IFFI at Goa. उटा संघटनेच्या द्विदशक पुर्ती सुवाळ्या निमतान फार्मागुडी फोंड्यां एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले.
खेरीज कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, उटाचे अध्यक्ष तसेच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार आंतोन वाज, अनुसूचित जमाती एसटी वित्त आणि विकास महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव बेंगावकर आणि हेर मानेस उपस्थित आशिल्ले. यावेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की भारतीय संविधानाक कोणूच हात लावंक शकना. राज्याचो कारभार संविधाना प्रमाणूच चलतलो. आदिवासी समाजाक दिल्ले सगळे अधिकार मेळोवन दिवपाक आपूण वावुरतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगले. 2003 तुमकां ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळो. खरें म्हटल्यार गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जाली आनी तब्बल 40 वर्सां म्हणजे आदिवासी भाव आनी भयणींक ह्या आदिवासी समाजाचो स्टेटस मेळपा खातीर झगडचें पडलें. ह्या भागांतले सगळे नेते म्हाका दिसता हो स्टेटस मेळपा खातीर सातत्यात म्हणजे तांच्यांनी संघर्श केलो, एक साथ बरोबर रावले. म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केंद्रात आणि राज्यात असताना तांकां आदिवासी हो स्टेटस हो त्या वेळार मेळून गेलो. पण फक्त स्टेटस मेळून जावचें ना, तो स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यो मागण्योय पुराय मान्य जावपाक जाय आसलो. स्टेटस हे फक्त एक सर्टिफिकेट न्ही, पत्रक न्ही. तें पत्रक मेळ्ळ्या उपरांत जो खरो आदिवासी भाव हे आमी आयजूनय पळयता की जे खरे मागासलेले आसात, खरे जे दोंगरडाईन रावतात, गावात रावतात, तांकां तांचो जर आमी म्हणटा की तांचो जर लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड जर हाय जातलो आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो मागण्यो तेंच्या पर्यंत पावपाक जाय आशिल्लो. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. विसोप्र निवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. डिजिटल लायफ सर्टिफिकेटी संबंधी जागृताय करपा खातीर अभियान सुरू केला. आयज 11 नोव्हेंबराक ह्या अभियानाची सुरवात पणजेच्या सेक्रेटरिएट आणि म्हापशेच्या SBI शाखेन जाली. फाल्यां हें अभियान मडगांव आणि फोंडेच्या SBI शाखेन जातलें. SBIच्या अधिकाऱ्यान ह्या अभियाना विशीं उलयतना सांगलें की आतां पेन्शनधारकांक लायफ सर्टिफिकेट सादर करपाक बँकेन येवपाची गरज ना. ते ही लायफ सर्टिफिकेट ऑनलायन पद्दतीन सादर करूं शकता. Pensioners have to submit their life certificate so that their pension could continue. Super senior pensioners have to can submit in October as well. To facilitate their submission of life certificate, central government has introduced this face authentication app, Jeevan Plan. This brings ease of life for the pensioners. They need not come to the bank. They can submit their certificate online. Not even there, but even pensioner in their neighborhood or their friends, they can submit their certificate. So this is a hassle-free process for the submission of life certificate. एका पेन्शनधारकान या अभियानाविषयी आपले मत उक्तायले. आधार कार्ड आणि प्लेन कार्ड, इलेक्शन कार्ड आणि फॉर्म भरून दिला. 2 मिनिट लागतात. त्यांनी दिली अशी पेन्शन, अदरवाइज यू वोंट गेट द पेन्शन एव्हरी मंथ ऑफ नोव्हेंबर. But at present court has issued an order. Suppose we don't come, they have to consider. भारतीय हवाई दळाची 21वी वर्सुकी बसका पर्वरीन डिफेन्स कॉलनीच्या जिमखाना सभागृहात झाली. या कार्यावळीक निवृत्त एअर मार्शल सुनील नानोडकार, महेश व्ही वर्धन, प्रदीप नाईक, संजय फट्टे, मिनिनो कोटा, सतीश लोटलीकर, रामदास महाले आणि हवाई दळाचे निवृत्त अधिकारी हजर आशिल्ले. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना एअर वायस मार्शल
सुनील नानोडकर हांणी या बसकेविशीं अदीक म्हायती दिली. This day is celebrated basically to get the Air Force family together and have chit chat, know what issues are faced by our veterans, their widows, and the association tries to resolve these issues, take up these issues with the headquarters where we have the Directorate of Veterans. Through them we facilitate, resolve the grievances being resolved with PCDA, with other agencies which are in Delhi and other places like Allahabad and Dehradun. So it helps people resolve their long pending issues regarding primarily pension and more so family pension. That is one of the critical areas that we look into. Also there are other small issues like our medical, then insurance cover, these kind of things, or with any other issues that people face with local state government or any other bodies in the central government. हवाई दळाचे अधिकारी प्रदीप नाईक हांणी या बसकेविशीं आपले मत उक्तायले. आजचो प्रोग्राम हो इतलो भांगराचो आसा आनी आमच्या एअरफोर्स रिटायर्ड जाल्ल्या सरांनी सांगलें 103 ते कमीत कमी वयाचे ह्या ग्रुपात आसा आनी हो वर्सान वर्स जाता आनी हो खूब गरजेचो आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें की आज जे युनिफॉर्माचे लोक एक विंग कमांडर आनी तेचे बरोबर साथी 2 साथी येयल्ले आनी आसात ते आतां भितर आसात आनी ते लोकांचे जो प्रश्न आहा ज्वलंत प्रश्न जे आहा ते दिल्ली म्हणा पावयतले आनी लोकांक जशे विधवा बायल व्हरू आनी कोणी व्हरू कोणालो पेन्शन येयना कोणालें पेन्शन कमी येता हे सगळे प्रश्न घेवन ते वयतले आनी हेजो खूब 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 असो लोकांक भरपूर असो फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. 70 वर्सां पिराय परस चड वर्सां आशिल्ल्या जाणट्यांक आयुश्मान येवजण प्रधानमंत्र्यांनी उजवाडाक हाडिल्ली. फाटले सप्तकभर आनीक 2.16 लाख लाभार्थ्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेतला. ह्या येवजणे अंतर्गत कार्डधारकांक 5 लाख रुपयाची फुकट भलायकी सेवा मेळटली. सगळ्यांत चड केरळान लाभार्थ्यांनी नवी कार्डां केल्या जाल्यार मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशान जाणट्यां मदीं ह्या येवजणे विशीं उत्साह आसा. प्लस ही कार्ड बन चुके हैं और लगातार भीड़ डेली ही लग रही है और हम लोग कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं. क्या इसके अलावा मोबाइल से भी कार्ड बन सकता है? मोबाइल से नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है और सिस्टम से बनाने में आसानी रह रही है. तो क्या क्या पेपर आप मांग रहे हैं यहाँ पे? आधार कार्ड बस हमें चाहिए. मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जो बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं. इसके पहले कोई सरकार नहीं रखती थी. मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. ये आज तक तो किसी भी सरकार ने ऐसा किया नहीं. ये तो सिर्फ मोदी जी जो है उन्होंने ही जो है ये कि बुजुर्गों के लिए ये फैसिलिटी दी है. अब मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं. दिल्ली एनसीआरांतली हवेची गुणवत्ता अजूनय खूप वायट आसा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार दिल्लीन काल राती 8 वरांचेर हवेची गुणवत्ता निर्देशकांक 336 AQI असो आशिल्लो. येता त्या 2-3 दिसान दिल्ली एनसीआरान राती आनी सकाळच्या वेळार धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. हवा गुणवत्ता निर्देशकांक हो 0 ते 50 मजगती बरो, 51 ते 100 समाधानकारक आणि 101 ते 200 मदलो मध्यम अशें मानतात. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विस्सो. संयोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। बायलांच्या आशियाई हॉकी वस्तादपण सर्त 2024 आयज सावन बिहारांतल्या नालंदा हांगच्या राजगिरांत सुरवात जाता। बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचे हस्तुकी ह्या क्रीडा सर्तीचे उक्तावण जातले। ह्या सर्तीन भारता सयत चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया आणि थायलंड देशाचे पंगड वांटेकार जातले। ही सर्त 10 दीस चलतली। दक्षिण आफ्रिकेन काल गकेबरहा हांगच्या सेंट जॉर्ज पार्क मैदानाचेर जाल्ल्या क्रिकेट खेळान भारताचेर 3 गडी राखून जैत मेळयलें। भारतान केल्ले 125 धांवड्याच्या मोखीचो फाटलाव करतना दक्षिण आफ्रिकेन 19 षटकांनी 7 गडी वगडावन 128 धांवड्यो केल्यो। ट्रिस्टन स्टब्सान 47 धांवड्यो केल्यो, ताका सामनावीर म्हूण घोशीत केला, तर जेराल्ड कोएट्झेन 9 बॉलांनी 19 धांवड्यो तांणी केल्यो। भारताच्या वतीन अरुण चक्रवर्ती हांणी 5 गडे बाद केले। ताचे पयलीं भारतान 20 षटकांत 6 गडी वगडावन 124 धांवड्यो केल्यो। हार्दिक पांड्यान 39, अक्षर पटेलान 27 जाल्यार तिलक वर्मान 20 धांवड्यांचे योगदान दिलें। दक्षिण आफ्रिकेन मेळिल्ल्या जैताक लागून 4 सामन्याच्या माळेन आतां 1-1 अशी बरोबरी जाल्या। तिसरो खेळ बुधवारा 13 नोव्हेंबराक सेंच्युरियनात जातलो। आता नदर मारूया आयच्या तापमानाचेर। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री स्वामीनारायण मंदिराच्या 200व्या वर्सुकी दिसा निमतान आभासी माध्यमांतल्यान भाविकांक केले संबोधीत। कांय लोक समाजान भाषा आणि जातीच्या विशयाचेर लोकां मदीं घालूंक सोदता फूट प्रधानमंत्री उलयले। देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी आयज स्विकारलो पदभार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां दिलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत। 55वो भारतीय इफ्फी ह्या वर्सा जातले 50 वर्ल्ड प्रीमियर शो, 40 आशियाई प्रीमियर शो आणि 3 आंतरराष्ट्रीय प्रीमियर शो। लायफ टायम अचीवमेंट पुरस्कार भेटयतले ऑस्ट्रेलियन निर्माते फिलिप नॉयस हांकां। झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्याचो प्रचार आयज सोंपलो। 43 सुवातां खातीर 13 नोव्हेंबराक जातलें मतदान। बायलांच्या आशियाई हॉकी वस्तादपण सर्त 2024 आयज सावन बिहारांतल्या नालंदा हांगच्या राजगिरांत जाता सुरवात। ही सर्त चलतली 10 दीस। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फिडेश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरां बद्दल हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरां पत्रान। नमस्कार।